मिटिंगेक काल MCC मिटिंगेक तुमच्या कावन्सिलरान हें केलें की सोपो कॉन्ट्रॅक्टर हॅरेस्ट करता, चड चार्जीस करता, ताचेर तुमचें म्हणणें कितें आसता? सोपो जो फीश मार्केट होलसेल फीश मार्केटान सोपो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो बाब दामू नायक, जाका हांवें 3 इलेक्शनाक उडयला, ताजो बापोल भावालो चलो तो कॉन्ट्रॅक्ट घेता खंय SPDA मार्केटान. सो तो म्हजो व्हडलो कोण आमीक बी, पूण ताका जो कितें ताजो धंदो करता ते धंद्याचेर आड येवन दादागिरी करून गुंडगिरी करून एक कॉन्ट्रॅक्टर म्युन्सिपालिटीन हाडिल्लो आहा. म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा ते भशेन हे कॉन्ट्रॅक्टराक सिंगल टेंडर पडिल्लो. सिंगल टेंडर एवॉर्ड करूंक जायना. इट इज वायलेशन ऑफ ऑल गायडलायन्स. दिस इज अ clear matter for the vigilance to investigate and goes against CBC guidelines of competitive Central Competition Commission against them. So हे what tender scrap जावंकूच जाय आनी ताजे खातीर कोण तरी has to go to the court and maybe somebody will go to the court. पूण ही जी दादागिरी इन्स्टिट्युशनलायज केल्या म्हळ्यार गुंडांक काडटात गुंड जे म्हळ्यार तांचो स्पेशालिटी आहा गुंडगिरी करपाची. ताणें हाजे पयलीं ह्याच PDAन ताका कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काडिल्लो, ताका परतो हाडिल्लो आहा लोकांक त्रास करपाक आनी पयशे एक्सटॉर्ट करपाक धंदेकारा कडेन. म्हजो गाडो ना, हांव नुस्तें विकना, हांव नुस्त्यान ट्रेडींग करना आनी आमचे कावन्सिलरूय कोण करना. बट जे त्रास जाता लोकांक ते सगळे आमचे स्थानीक लोक आनी तांचे कडेन गुंडागिरी करतात. बाउन्सर सकाळी फुडें पावणे 3 वचून ही एरिया म्हजी, ही एरिया तुजी, हांचे बापायचे बेस्ट जाल्ले भशेन हे हांगा करतात. आनी मोस्ट एफेक्टेड इज फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी. कित्याक होलसेल फीश मार्केट फातोर्डान आहा, मेन धंदो फातोर्डान जाता आनी हे मडगांवच्यान दुयेंस आमकां लागिल्लें आहा. गुंड फातोर्डेचो पूण हाडला मडगांवकारांनी. आनी PDAन डिफॉल्टर आहा. PDA आनी म्युन्सिपालिटी म्हणटा सरकार कोण? PDAचो चेअरमॅन आहा तो खंयच्या पार्टीचो? म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन आहा तो खंयच्या पार्टीचो? वाय डू दे नॉट शेअर इन्फॉर्मेशन की तुमकां तोपी घाल्या त्या मनशाक हांव हाडून माथ्यार बसयता? हे कसलो कायदो आनी कितें हें फकाणां? म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग इट सो लो, पूण एक तुका सांगता हांव, ही मंडळां आहा पळय तांकां सगळ्यांक एक लिसेन्स दिला लुटा म्हणून. वयल्यान लुट्टा ते आमी सकयल्यानूय लुटया म्हणून. वयल्यान आड गोंयकाराक न्हिदोवया म्हणून. हें नवे वर्साचें BJPचें रेजोल्युशन की वयर आमी व्हडलें गोंय व्हरून घाटार विकतात, तुमी हांगा सकयल्या लोकांक लुटा. हें डिसिजन घेतिल्लें आहा अशें सिद्ध जाल्लें आहा आनी हाजे खातीर कितें करपाक जाय तें करतलेच. हांव मागता सोशल एक्टिविस्टांक जे अदरवायज सगळें चॅक करतात तांणी लेट देम गो इन टू डिटेल्स ऑफ दीस. आनी चीफ ऑफिसर हांगा आयला जाचेर जो दबावाचे अंडर हें कामां करता ताज्या आंगार येतलें फायनली. आनी जेन्ना आंगार येता तेन्ना मुख्यमंत्री कसो तुका सोडून दिता ही कितलींच एग्जाम्पल आहा. तो आपूण रिटायरमेंटाच्या टायमार ब्लड प्रेशर वाडयतलो आपल्या आनी डायबिटीज ताची वाडटली. हे हागेली कोण तो मेल्विन वाझाची. तो बरो गोंयकार, ताणें तें चिंतून करूंक जाय. गायडलायन्स तोडून हें करूंक जायना. आनी गायडलायन्स तोडल्या एक इन्फॉर्मेशन आमकां भितरल्यानूच आहा की इट वॉज अ सिंगल टेंडर, इट कुड नॉट हॅव बीन गिवन. नाजाल्यार तुमी म्युन्सिपालिटीन वचून चॅक करा खरें कितें तें आनी ताजें कोणा तरी एक्टिविस्टान बी हें फुडें काडचें पडटलें. सो देर हॅव बीन राउंड कॉन्ट्रॅक्टर तो कितें म्हणटा तो कोर्टां वयतलो हें वयतलो तुमी इलिगल म्हण वॉट इज दीस एक्झॅक्टली? That is the unfortunate aspect where you as the media are giving a certified goon so much of importance. How can a goon be asked for bites by the media? Why is the media come to this level? In the new year, do a rethink on your role. Just because you want bites from somebody, don't take it from goons. Take it from good people. Man. There are so many good people around. Take it from Damu Naik, who is his godfather. Don't take it from a goon. What is this? Take it from Damu Naik's cousin, who is taking that SOPO contract in SPDA. Ask him whether what they are doing is the right thing. I am speaking for him now. A person who has always opposed me, who has always been in the booth in Gowliwada against us. Every year, all the 4 elections that I have fought, every municipal election that I have fought, today he is inconvenienced. By whom? By an imported gunda. Not by whom? By the same BJP.
And why you are taking bites from them? From such people? In Fatorda there are so many good people. There are good people who are also against us. Take a bite from Damu Naik. Take a bite from that lady whom we made a councillor and who has migrated, and they made a mandal chairman, president. Get a block. I'm just saying, product from us here. ताजे बाईट बी घ्या असले काढतात माफिया कडच्यान कितें बाईट्स बी घेतात अशें दवरा तुम्ही तुमचो लेवल इतलो देवू नाका. फाल्यां मिटींग आसता फाल्यां तुमकां बी कितें रिगार्डिंग दी सोपो इश्यूचे डिस्प्यूट जावपा कितें आसा सपोर्ट डिस्प्यूट फॅमिली डिस्प्यूट तो तुका सांगलें मरे वाटे घाल्यात आनी लुटपाचे कसलो तो सगळे हातून इनवॉल्ड आहा ते बीजेपीच सगळो बीजेपी दामू नाईक बीजेपी दामू नायकान ताका कॉन्ट्रॅक्टराक हाडला दामू नायकाचो बापोल भावाचो चलो बीजेपी तो SPDA कितें होलसेल मार्केट करता दाजी साळकार म्हणटा तो व्हडलो बीजेपी तो ऑब्झर्वर म्हणून भायर बी वता तो SPDAचो चेअरमॅन तो आमचो कोण तो दामू शिरोडकार चेअरपर्सन तो सामको देवाक विचारून गेलो पळय बीजेपी हातून आमी आनी खंय आहा तांचे भितर फॅमिली इश्यू तो पूण तांणी डिसायड केला की गोंयकारांक लुटया म्हणून हे वर्सा आनी तातूंत सगळे गोंयकार येतात तुजें नुस्तें तूं खाता पळय तूं नुस्तें खाता मरे काय शिवराक जाला नुस्त्याचेर टॅक्स वाडटलो जितली दादागिरी तो करता आनी जितले घुमटेक तो नुस्तेकारांक धरता तितलें नुस्तें म्हारग जातलें हे तकलेन धर एवरीथींग इज पास्ड ऑन जितले हफ्ते SPDAन घेतले और म्युनिसिपालिटीन घेतले तितलो फ्लॅट म्हारग जातलो फायनली जो कोण मनीस आहा एंड युजर म्हणटा ताचे गळ्याचेर मारतात तोपयता हे दीस इज तुजें नुस्तें म्हारग जातलें सो तुवें हें करपाक जाय आमचे जर आमी खरे गोंयकार आनी फीश करी रायस म्हणटा आमचो जर गोंयकारपणाचो प्रतीक जाल्यार आमी तें नुस्तें कशें देंवप तें आमी काम करपाक जाय.